सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय लिपोवन लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायणाऱ्यो तुवाचें खाण जाताय आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता हुंड्या रुपान लिपोवन आसा नमो नमो सर्वोन्नता साक्रामेंतांत आमकां रक्षा 지니의 속도 तुका सांगोंक आयल्या जिणयेचें सूख तुका सांगोंक आयल्या तुजें तन बुजवून आशेव आंगारावल्या तुजें तन बुजवून आशेव आंगारावल्या जेजूये आमकां मेळो तुये जेजूये आमकां मेळोंक तुये तुजे कृपेचें धेन्या भंडार घेवन ये तुजे कृपेचें धेन्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेसू क्रिस्ता हुंड्या रुपान लिपोवन आसा नमो नमो सर्वोन्नता साक्रामेंतांत आमकां रक्षा लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण तुजी संगी रावन विसरतां जिणये गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतां जिणये गोडसाण संतुष्ट जाता आमी घेवन तुजें दर्शन संतुष्ट जाता आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेसू क्रिस्ता हुंड्या रुपान लिपोवन आसा
Krista Unia ruparli ponasya Namo Namo Sarvondara Sakramentatam Garaksha Sakramentatam Garaksha Sakramentatam Garaksha Hallelujah 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 Ergan tuka sumian Jesu Ergan tuka sumian Jesu Moglap tuka sumian Jesu Moglap tuka sumian Jesu Stuti tuka sumian Jesu Stuti tuka sumian Jesu Aradan tuka sumian Jesu Aradan tuka sumian Jesu Vandan tuka sumian Jesu Vandan tuka sumian Jesu Jai Jai tuka sumian Jesu Jai Jai tuka sumian Jesu Hosanna tuka sumian Jesu Hosanna tuka sumian Jesu Wakan taun tuka sumian Jesu Wakan taun tuka sumian Jesu Dinwas taun tuka sumian Jesu Dinwas taun tuka sumian Jesu Pranam tuka sumian Jesu Pranam tuka sumian Jesu Naman tuka sumian Jesu Naman tuka sumian Jesu Vandan tuka sumian Jesu Vandan tuka sumian Jesu Shabas ki tuka sumian Jesu Shabas ki tuka sumian Jesu Wakarni tuka sumian Jesu Wakani tuka sumian Jesu Hosanna 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 tuka sumian Jesu Mogala sumia या साक्रामेंतांत उंडिया रुपार तुझे दर्शन दिवच्याक या सकाळीच्या वेळार तुवें आमकां फावो केलाय तुजो आमी उपकार बावडतांव तुका आमी अर्गां दितांव वो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक आमी संतोश पावतांव तुवें आमकां हर एकल्याक तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची करून रचल्याय या तुज्या विशेष देण्या खातीर सोमिया तुका आज आमी काळजान तावन अर्गां दितांव आमी करसून सो थोडो वेळ संपूर्ण मोनान काळजान सक्तेन तुजेर आमची सगळी पातयेणी दवरनो तुवें आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर उपकारां खातीर बेसांवां खातीर तुका अर्गां दिवंक आराधन दिवंक आमकां तुजो आदार लाबय अशें आमचें जिवीत हर एक दिसा स्तुती गायन जावच्याक तूं आमकां आदार दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाच्यानो किर्तान 100 आमकां सांगता आमी देवाची स्तुती करूंक जाय आमचें हें सगळें जिवीतच देवान आमकां हर एकल्याक दिल्लें वर्तें देणें जल्मात आवन मरणा पर्यंत आमचें जिवीत एकानय एका रितीन आमी स्तुती करनच करसूंक आसा म्हणून देवाचें उतर आमच्या उडासा काडटा तर हो थोडो वेळ आमी करसूंचो स्तुती गायनांत त्याच सोमयान आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवची किर्तान 100 आमकां सांगता पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्परा गीत गाया पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया आमकां हर एकल्याक देवान स्तुती गावच्याक रचलां हें जिवीत देवाचें देणें हे संवसाराचें जिवीत संपल्या उपरांत आमी थंयसर सर्गीच्या रासांत ती सोमयाची स्तुती करूंक आसा देखून आज आमी स्तुती करची सोमया मुखार वो एक आमकां अवकाश मुखल्या आमच्या जिवितांत सोमयाक रूप पळोवंक देखून ह्या संवसारांत हांवें आनी तुमी करची ती स्तुती सोमयाक मानता तसली जाय मोनान काळजान प्रामाणीक काळजान आमी सोमयाची स्तुती करूंक आसा संतोषान दुखान न्हय पूण बरवोशान सोमयाची स्तुती आमी करूंक आसा आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाचीं गितां गावन ताचे मुखार येया आमी किर्तनाचो बूक उक्तो केलो जाल्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो थंयसर जायतीं किर्तनां देवाची स्तुती करच्यांतच आसलीं आमी वाचतांव तांचे पैकी साबार किर्तनांचो
बरो येणार दावीद राय या दावीद रायाक ती समर्पून दिल्ली सबार कीर्तन आसात दावीद रायान ताच्या सगळ्या जिवितांत देवाची खुशी केली कित्याक ताका कळीत आसलें आपूण एक अस्कत आपणाचे की बळिश्ट आपणाचे भाव आसले पूण तांकां कोणाकच देवान विंसूंक ना बगार बोकऱ्यांक सोरोन ताची एक गवळी कसो ताच्या शेतांत काम करनासल्या त्या धाकटुल्या तरणाट्याक भुरग्याक देवान विंचलें जाल्यार ह्या भुरग्यातय देवान एक विशेष पळयलें सगळ्या इस्रायल परजेक मुखेलपण दिवची एक शाती बरेपण देवान दावीद रायातय पळयलें देखून दावीद रायाक देव विंचून काडटा सामुएल राया मुखांतर सामुएल प्रवाद्या मुखांतर देव ताका अभिषिक्त करता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी अशें अभिषिक्त जाल्लो दावीद राय ताचें सगळें जिवीतच दावीद म्हणलें आयिल्ले वारेक पिंतूर आयिल्लें थोड्यांनी म्हणी आमी पळयलां जावंक पुरो तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा कितलो संतुश्टी ताच्या जिवितांत आसलो कित्याक ताणें हर एका वेळार सुमयाची देवाची स्तुती केली जावंक पुरो झुजाक मुखार वेच्या पयलें ताणें देवाची खुशी केली अशें हर एका वाटेन देव आपणाक कितें सांगता तें समजोवंक ताणें प्रयत्न केलें आनी असल्या दावीद रायातय पाताक घडलें दावीद रायान पाताक आदारलें पूण केदाळा नातान प्रवाद्या मुखांतर नातान प्रोपेता मुखांतर थंयसर देवान ताका ताचे पाताक कळीत केल्ल्या वेळार तो सगळोच गळटा आनी म्हजी काकुळट कर देवा म्हणून संपूर्ण काळजान थंयसर उसारता अशें देव ताका बक्षिता मुखारून आमी पळयता मोइजेन पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजे खातीर विनाती केली पराव्याच्या गुलामपणांत तावन बसयल्ल्या गांवाक ही परजा तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजानासतना उतरोवन गेली आनी उतरोवन पेले तडीक पावुल्ल्या वेळार ह्या लोकान संतोशान देवाची स्तुती केली आनी हेंच गीत आमी जागरणेच्या मिसा वेळार गायता संतोशान तांणी इस्रायल परजेन मोइजे बराबर मेळोवन देवाची खुशी केली स्तुती केली कित्याक देवान पराव्याच्या गुलामपणांतले मात्र न्हय तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना म्हणलें बरें पेले तडीक वचून तांकां सांबाळलें असलो अद्भुत देव इस्रायल परजेक दिल्ले खातीर देवाक तांणी हर्गां दिलीं मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी सोमयाची स्तुती करूंक संतोशान हांगा सांगाता मेळिल्लीं आमच्याय जिवितांत दावीदा बरीं मोइजे बरीं आनी पवित्र पुस्तकांत साबारांची उल्लेख आसात तांणी सगळ्यांनी देवाची खुशी केली पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार जाकारी स्नानीक जुवांचो बापय एक याजक तो आसलो ताणें देवाची स्तुती केली आनी हे स्तुतीचें मागणें सांजेच्या वेळार आमी वाचता तशेंच मोरयेन स्तुती गायन केलें मोरये मायेन तिच्या सगळ्या जिवितांत देवाच्या कुशेक काल्तिमान घाली तुज्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जावं म्हणून मोरये माई सांगूंक शकली आनी मोरये मायेनी तिचें जिवीतच एक स्तुती गायन जावन अर्पण केलें आनी ती म्हणाली म्हजो आत्मो म्हज्या तारोका थंय संतोशान उठता कित्याक किरकोळ चारांचेर ताणें दया दाखयली ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी स्तुती करचें कितलें गरजेचें म्हणून ह्या मुखांतर म्हाका आनी तुमकां कळीत जाता कितलेश्यो पिडा शिडा आमी स्तुती केल्ल्या वरवीं ते पयस सरतात ह्या यांत्रीक संवसारांत हांव आनी तुमी जिवन आसाव एका रितीचें मेकॅनिकल जिवीत सबार पोटी आमचें जाता सकाळीं उजवाडटा सांजेर सूर्यो अस्तमता आनी आमचें जिविताचें रोद मुखारून उमटूं येता पूण इतलेंच सगळें जिवीत म्हणलें आज म्हाका आनी तुमकां आमी आमकांच सवाल करी जाय जिवीत कांय दीस सारचे न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो दीस देवान आमकां दिल्यात वेळ हप्ते म्हयने वर्सां सगळीं दिल्यात ती देवाचेंच एक देणें पूण आमचें जिवीत केवल आमचे दीस मुखार वर्सांत आटापून ना हर एक दिसा देवाची स्तुती करच्यांत देवान ताच्या उतरा मुखार आमकां दिल्लें तें
ती बसवणी जारी करच्यांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी जिवोवच्यांत आमी हर एक दिसा आमचो वेळ करसूंक आसा. ह्या खातीर देवाक परत आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. त्याच देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण नियाळण गावया. गीत समेस्तांनी उबी रावचें. जय जय धनिया देवाक. तुमच्या स्वादीक सक्रामेंता बुकांत पान 19. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रम्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रम्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 त्रिएक देवा. मूग केला हमसो मूग दिला हमका. 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 कळसांतावन गावया आमी सर्वेस्पराची जय. कळसांतावन गावया आमी सर्वेस्पराची जय. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रम्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रम्या. जय 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 त्रिएक देवा. आमची बोगसून स्वीकार केला आमका. पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमका. पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमका. पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमका. कालत्या मोनान गावया आमी सर्वेस्पराची जय. कालत्या मोनान गावया आमी सर्वेस्पराची जय. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 गावया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रम्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रम्या. जय 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 जय
सोमियान जेजू जय जय तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 बसा कीर्तन 100 मुंदरून आमी वाचताव सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताचे आधीन आमी आसाव आमकां हरी एकल्याक देवान रचलां ह्या संवसारांत आवय बापूय मुखांत ह्या संवसाराचो उजवाड म्हाका आनी तुमकां लाभला देवाक आमी अर्गां दिवया देवान आमकां रचल्या खातीर आज आमकां देवान रचून नातलें जाल्यार हांव आनी तुमी सोमयाची स्तुती करूंक शकते ना तर देवान आमकां रचल्ल्या फाटल्यान एक उद्देश आसा तो उद्देश येदोळूच हांवें सांगलो सोमयाची स्तुती करची सोमयाच्या उतरां प्रमाणे म्हजी जिणी आनी आमची जिणी आमी मांडून हाडची मोरये बरी सदांच देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालची लुकास वांचेल आमकां सांगता तिणें सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरल्यो शी ट्रेशर्ड ऑल थिंग्स इन आवर हार्ट म्हणजे सर संगती आपल्या काळजांत तिणें जगोवन दवरल्यो तशें म्हण न्हू सगळ्यो संगती मोरये मायेक समजाल्यो म्हूण अर्थ न्हय पूण देवा तुजी खुशी जावं कश्ट जावं दीत अनवरां जावं दीत संतोश जावं दी पिडा शिडा जावं दी सोमया तुजी खुशी जावं आनी आज कीर्तनकारां सांगता हांवें आनी तुमी सांगाचय तशेंच आमचीच पिडा शिडा म्हूण न्हू कणकण बसल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत कंतीचेंच जातलें साबार पोटी आमी पळयता ह्या संवसारांत पिडा शिडा सोडून आसात साबार पोटी आमच्यो पिडा शिडा येवच्यो आमी करच्या टेन्शना वरवीं देखून मानसशास्त्र आमकां म्हणटा मनशाक येवच्या पिडे साबार पिडां पैकी 60% मोर दॅन 60% 60% की सट्टीक पिडा आमी दवरल्या अग्या वरवीं दुस्मानकाये वरवीं बारीकपणाच्या चिंतना वरवीं आनी दिसान दीस कंतिश्ट उर्बा नासतना जियेल्ले वरवीं हें काल्याक म्हाका जिवीत म्हणलें व्हडलें वचें जालां जड जालां नाका हें जिवीत म्हाका नाका कित्याक म्हाका कोणी आयकनात कुटुंबांत म्हजो पती म्हाका समजना पतीण म्हणटा म्हजो पती समजना म्हूण आनी पती म्हणटा म्हजी पतीण समजना भुरगीं म्हणटात आमची आवय बापूय आमकां समजनात ती आदल्या काळाचेंच उलोवन आसात ती आनीक अपडेट जावनात आनी आवय बापूय म्हणटात ह्या भुरग्यांक आमी समजोवचें कशें ती आधुनिकतेंत आसात अशें एका रितीचें झुजू आमच्या कुटुंबा भितरच तें जावन आसा आमकां एकल्याक तें बरें कळीत आसा पूण आमी एकामेका वंदोन जियेल्ल्या वेळार मात्र आमचें जिवीत संतोशाचें जाता कित्याक आमी हेरांक बोट जोन करून रावलें जाल्यार आमचें जिवीत सदांच बेजारायेचें जातलें आमी हेरांत थंय सुखी सोदूंक मात्र फुडें वेतेले हांव पूण देवान आमकां हरी एकल्या थंय बरें सोदूंक उलो दिला आमचें जिवीत मागण्या मुखांत्र देवाची स्तुती करच्या मुखांत्र आमच्या कुटुंबांनी हरी एक दीस आमचें जिवीत प्रत्येक जावन ह्या मागण्याच्या वर्सा आमची कुटुंबां आनीकी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक सोमयाची स्तुती करूंक देवाचें उतर वाचूंक सांजेचो बरो कर तेर्स म्हणूंक कुटुंबाची मागणी सांगाता म्हणूंक जेजू आज आमकां उलो दिता ह्या मुखांत्र आमचें जिवीत सदांच जेजूचेर वंदोन जियोंक सांग पावलो पिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी सैबान तो देव तरी त्या समासामपणाक तो लोबदोन रावलो ना देखून बागू आज हरी एक दिंबी ताच्या नांवाक आनी आमी करचें हरी एक संगत देवाच्या माना खातीर ताच्या महिमे खातीर करी जाय देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा वन हू इज एबल टू नील बिफोर गॉड कॅन स्टँड बिफोर एनी वन who is able to stand, one who is able to kneel before God can stand before anyone. म्हणजे कोण देवा मुखार दिंबयेनी रावोंक शकता तो खंयच्याय मनशा मुखार रावोंक शकता म्हणजे कोण ताच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिता देवाची खुशी कितें म्हणली सोदून काडटा ताका ह्या संवसाराचे समस्ये जावचे नात पिडा शिडा आयिल्ली जाल्यार ताचो बरोवसो ताका
ताका रचल्ल्या देवाचेर देखून किर्तनगारी आमकां सांगता आमची पातयेणी आमचो बरवोसो त्याच जेजू थंय दवरिचय कित्याक जेजूचेर बरवोसो दवरलो येदोळ म्हणसर कोणी निराश जाल्लो ना देवाचेर बरवोसो दवरिना तरलो खंडीत जावन निराश जाला निराशपणाच्या जिवितांत निराशपणाच्या मार्गान तो चलोन आसा पूण कोण देवाचेर अखंड पातयेणी दवरून जियेता ताचें जिवीत कश्टांचें जाल्यार तांतूं ताका संतोष लाभता देखून जॉब पात्रियार्काचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा पोरण्या सोल्ल्यांत आमी जॉब पात्रियार्का विशयांत वाचता जॉब पात्रियार्क एक ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या जिवितांत कितेंच उणें नातलें पूण फालाण्या एका दिसा ताच्या जिवितांत एकच तोंदरे येवंक सुरू जालें ताणें ताच्या जिवितांत आसलें सगळें वगडायलें निमाणें ताका कोडाची पिडा लागली ताची सगळी कूड कुसोन आयली आनी ताच्या बायले भुरग्यांनी ताका तिरस्कार केलो ताचे सांगाती येवन म्हणाले आनी कितलो तेंप तूं ह्या देवाक वगळसून आसाय देवाचेर कित्याक पातयेणी तुजी ताका त्या देवाचेर तूं शिराप घाल कित्याक हें कश्टांचें जिवीत ताणें तुका दिलां पूण जॉबांनी सवालां केलीं एका रितीन देवाक पूण देवाच्या उतरांक ताणें पाळो दिलो आनी तो म्हणोंक शकलो देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव बागेवून जावं अशें संपूर्ण काळजान सक्तेन जॉबान देवाची स्तुती केली देखून देवान ताका ताच्या जिवितांत कितें वगडायल्लें तें सगळें 4 वांट्यांनी ताका मेळ्ळें अशें एक विश्वासी साकोर कसो जॉब देवाच्या दृश्टेंत जियोंक शकलो तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो जायतीं दृश्टांतां आमच्या दोळ्या मुखार आसात पोरण्या सोल्ल्यान जावंक पुरो नव्या सोल्ल्यान जावंक पुरो आमच्याच बोवारी कितलेशे जण बरवोशान जियोन आसात तांच्या जिवितांत कश्ट नानगी आसात कश्ट आसल्यार तांच्या मुखामळार एक वदान प्रकाश आमकां पळोवंक मेळटा कित्याक तांणी सर संगती देवाच्या दृश्टेन स्वीकार केल्यात तर आज आराधनाक संगतां मेळ्ळीं आमी हरी एक संगत देवाच्या दृश्टीन पळोवंक शिकया त्या दाळा आमचो बावार्थ घट जातलो आमी दिसपट्ट्या जिवितांत कांगाल जावचें ना म्हाका तें जावना म्हाका तें मेळोना म्हजें तें काम जावना म्हणून आमी कांगाल जावचें ना पूण प्रयत्न आमी मुखारून व्हरतले हांव देवान आमकां सांगलां प्रयत्न सोडिनाकात फळ दिवचो देवान पूण आमचे प्रयत्न आमी निरंतरी करी जाय मागण्यांत बरी तयाराई करण आमचे प्रयत्न आमी बऱ्या रितीन केल्ल्या वेळार देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता किर्तनगार मुंदारून आमकां सांगता आमी ताची पर्जा ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो देवान आमकां ताची पर्जा जावन स्वीकार केला पळया देखून सर्वेस्पर देवान इस्रायल पर्जाक म्हळें तुमी म्हजो लोक आनी तुमी म्हजी पर्जा एक श्रेश्ठ पर्जा जावन तुमकां हांवें विंचून काडल्यान देखून म्हजे थंय तुमी विश्वास रावा म्हजी नियमां पाळा म्हजे उपादेश तुमच्या जिवितांत हातेर कशें स्वीकार करा अशें देवान इस्रायल पर्जेक सांगिल्लें आनी इस्रायल पर्जा साबार पोटी देवाच्या उतरां प्रमाणें जियोंक चलवाली थोडे मुटी जियेली थोडे मुटी तांकां कश्ट भोगले पूण देवान त्या पर्चे थंय आपणाची काकुळट दाखोवची आखेर केलीच ना तो ताचो मोग करनच गेलो आनी असलोचो देव ताच्या पुता जेजू मुखांत्र आमकां असलो मोग सांगातपण दिता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो त्याच सोम्यान आमकां ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र सक्तेन भरलां तो पवित्र आत्मो आमकां जेजूक सोमी म्हणून उलोवंक सकता त्याच पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या घडये आमी मागया आमी सोमेस्तांनी दिंबी घालची ह्या घडये कसलें आमच्या जिवितांत बेजाराय आसा जाल्यार उणेपण आसा जाल्यार पिडा शिडा आसा जाल्यार आमचे हात दोनी आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरून दिंबी घालया दोळे दांपून त्या पवित्र आत्म्याची सकत आतां आमी मागया धाड तुज्या आत्म्याक म्हणलें गीत गायता आसतना आमी मौनपणी तें गीत आयकोवया आनी आमच्या काळजांत तावन पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करया धाड तुझ्या हातम्या
आमचे बापा थेवय तुजो आत्मो थेवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आमचे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे दाण तुझ्या आत्म्या दाण तुझ्या आत्म्या दाण तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या दाण तुझ्या आत्म्या दाण तुझ्या आत्म्या आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे हालेलुया 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 बसा कार 100 या किर्तनांत आमी मुखारून वचता अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया आमचे जिवीतच हरी एका दिसा स्तुती गायनाचें जावंक जाय स्तुती गायनां आमच्या काळजांत तावन आमी गायलेल्या वरवीं देवाची खुशी आमच्या जिवितांत समजूंक आमकां साध्य जाता ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा आमचें जिवीतच देवाच्या नांवा खातीर तें आसचें आमच्या माना खातीर न्हय आमच्या नांवा खातीर न्हय बगार देवाच्या नांवा खातीर आमचें जिवीत जियोंक आमी फुडें सरी जाय जेजुईत सापेचो घडणार इग्नेशियस लोयोला ताच्या जिविताचो या त्या संस्थ्याचो ध्येय आसलो फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड देवाच्या नांवा खातीर फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमच्या जिविताचें धोरण आमच्या जिविताचें ध्येय हेंच जाय हरी एक संगत सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर सकाळीं उठुल्ल्या त्या वेळार तावन रातीक विशेवाक न्हिदोंक वेता पर्यंत हांवें करची हरी एक संगत देवाच्या दृश्टीन करूंक देवाच्या पवित्रत्वाच्या सक्तेन बरोवन आमचें जिवीत दिसा दिसाचें जिवंक आमी जर प्रयत्न करता
तेदाळा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत संतोष समाधान आमकां मेळटा तेदोळो हांव आनी तुमी हेरांक टिका करची उणी करतले हांव हेरांक बोट जोगचें उणें जातलें हेरां विशांत वायट उलोवचें उणें जातलें म्हजी आनी तुमची भास ती मोगाची भास जावन बदलतली केदाळ हांव आनी तुमी सोमिया सांगाता रावता आमचें चिंताप बदलतलें सबार पोटी हांवें आनी तुमी चिंतचें आसा संवसार बरो ना म्हणून संवसार बरोच आसा देवान रचल्लो संवसार बरोच पूण हांवें आनी तुमी खंय तो संवसार पाड केला आमच्या वायट कर्तुवा मुखांत्र आमच्या ल्हान चिंतपा मुखांत्र सबार पोटी हांव आनी तुमी ल्हान चिंतपाचें जाता नॅरो मेंटालिटी म्हणटा मीन मेंटॅलिटी देखून आमच्या जिवितांत जायतेपण बरेंपण जायना आमी मागता म्हणटा देखून जाकोबाचें पत्र म्हणटा एकच तुमी मागतात या मागल्लें तुमकां मेळना कित्याक तुमी वायट इराद्यान मागतात तुमचें जिवीत सारकें ना देखून देव आज ताच्या उतरा मुखांत म्हाका आनी तुमकां जागयता पयलें तुमची स्तुती करच्या पयलें तुमचें जिवीत बरें करा वायट सांडा बरें उलया एकामेका उत्तेजन दिया कश्टांत आशिल्ल्यांक आदार दिया कुटुंबांत ना समजणी आसा जाल्यार बसून उलया राजी जाया सेसांबरा एकल्याचें तोंड पळयतना आनी एकल्याक जायना दुस्मानकाय कितलेशा वर्सांची आसा आज देवाचें उतर आमकां सांगता वोस तुज्या भावा कडेन राजी जा सांगा नाका ताणें म्हाका तशें केलें अशें केलें म्हजें नांव पाड केलें नाका तूं वोस जेजू आज आमकां सांगता हरी एकल्या तूं वोस तूं राजी जा कारण दिनाका कारण दिलें जाल्यार तुमची दुस्मानकाय आनी की ती मुखारून वेतली आनी आमची वर्सां भाट जातली आनी एक दीस आमच्या जिविताचो उदय येतलो ते दाळा म्हाका आनी तुमकां अवकाश मेळचो ना ते दाळा आमची झडती जातली मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो देखून आमकां मेळचे संद्राप हांवें आनी तुमी वगडावचे नाकात जेजू आमकां कितें गरज आसा ह्या संवसारांत तें सगळें दिता आमी मुखार सरया धैर्य सांडचें नाका कित्याक आमचो सोमी आमचे सांगात आसतना आमी बिलकूल धैर्य सांडचें न्ही आमच्या हर एका कश्टा नश्टांनी ताचो सांगात तो दिता किर्तनगार 100 किर्तन मुंदारून आमकां सांगता कित्याक सर्वेस्पोर बरो सासणाक ताकता ताचो मोग ह्या संवसारांत एक बरो व्यक्ती आसा जाल्यार तो सोमी मात्र ताचे थंय कितेंच कोटेपण ना कोटेपण मात्र न्ही कोटेपणाची सावळी लेगून ताचे थंय ना कित्याक तो देव पवित्र आनी इस्रायलाचो पवित्र देव म्हूण आमी गितांत गायता असलो पवित्र देव आमकां आमकां एक देणें जावन मेळना जाल्यार त्याच पवित्र देवा थंय आमी आमची पवित्राय वाडोवंक प्रयत्न करया संतती तावन संतती पर्यंत ताचें विश्वासीपण तो सदांच विश्वासी पूण हांव आनी तुमी विश्वासी आसावंगी म्हणलें आज आमकांच आमी विचारूंक जाय आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत दादलो आनी स्त्री एकामेका विश्वासी आसात गी आजकाल आमी पळयता लग्ना जिवितांत वेगळा आसार जावचो कारणां वड्डूनय मोगाच्या भावनो आनी भयणां शुल्लाक कारणांक लागून आज वेगळा आसार जाते आसा कित्याक आज मनशाच्या हातांत पयशे सडल्यात तशेंच एका रितीन ह्या संवसाराचो आडांबार सडला देखून थंयसर एडजस्टमेंट ना हांवें सांगिल्लेंच जाय दोगांयनी तशें म्हळें जाल्यार कशें बरेंपण जावचें देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज आमच्याच जिविताचेर एक वरोवणी कळूंक आमकां देव अवकाश करून दिता पूण आमी कांगाल जावचें नाका निराश जावचें नाका कित्याक आमचो सोमी आमकां रचुल्लो देव आमकां पोसता आमी उडास दवरया आमी करी जाय जाल्लें काम इतलेंच ताच्या कुशे प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडची दिसा दिसांची आमची जिणी प्रामाणीक रितीन जिवोवंक प्रयत्न करचे आमी सलवातेले हांव खंडीत आमच्या हर एकल्या थंय अस्कत काय आसा मनशा सैम आसा सलवाल्यार परतून आमी उठोवंक जाय जेजू पळया कालवार दोंगरार कितलेशे फावटी थंयसर कुर्सापंदा तो पडलो पूण त्या जेजूची दिश्ट आपणाच्या बापाचेर आसली बापान दिल्लें मिसांव हांव संपयतलोच म्हणून ताणें कात्री केल्लें देखून तो ताचो कुरीस मोगान स्विकार करून गेलो आमच्या इजिणये पयणार कांटे कुंटे आमकां तोपतलेच कांटे कुंटे तोपतले म्हणून आमी थंयच रावचें न्हय हांवें आनी तुमी मुंदारून वचोंक आसा देव आमच्या सांगाता चलता समकाता म्हणलें आमी सदांच उडास दवरया तोच जेजू आज आमकां सांगता तुमी भिये नाकात
कंगाल जायनाकात हांव तुमचे सांगात आसा कित्याक हांव तुमचो देव हांव तुमचो मोग करता हांव तुमची जतन करता तर ह्या सिंतिमेंतांनी बरयल्लें हें गीत भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळा तार म्हज्या उपरांत तुमी गावचें बाळा आसाय तूं म्हज्या तळा हाता मुखार तुस तरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगाता भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या दुस्मान आमकां घेणटाना सैतान समेत नडताना पत्कान पडून काळीज रडताना
नाली साई बघून लस दिसताना केदींच सांडचो ना हांव केदींच सांडचो ना दुस्मन केंटाना सैतान नाटताना दुश्मन केंटाना सैतान नाटताना पातकांत पोडून काळीज रडताना नाली साई बघून लज दिसताना केदींच सांडचो ना हांव केदींच सांडचो ना पियेनाका मुझ्या बाळा आसाय तुझ्या तळहाता पियेनाका मुझ्या बाळा आसाय तुझ्या तळहाता मुखार तुझं धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा मुखार तुझं धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा पियेनाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या तळहाता पियेनाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या तळहाता सोमियाचो आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयाराई करता आसतना दिंबी घाला ह्या घडये खंयच्यो गरजो मोतीन घेवन आमी हांगासर आयल्या त्या गरजे खातीर मौनपणी आमी मागया सबार भावा भयणींनी तांचे खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला आज फाल्या एका भावाची सर्जरी जावंक आसा ती बऱ्या रितीन जावचे खातीर मागया सबार जाणां कुटुंबांत कश्टोन आसात एकलो भाव जिवितांत एकलो कश्टोन आसा आनी एकल्या चलये मुखांत्र तांचें जिवीत समजणेचें जावच्याक बरेंपण मेळच्याक आमी मागया सबार जाणांनी बऱ्यो सैरिक्यो मेळच्या खातीर मागलां तांकां बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवन दित भुरग्याच्या देण्या खातीर सबार जाणांनी मागलां तांचे खातीर आमी मागया सबार आमच्या परगांवांनी गेल्ले आमचे युवा जण कामाच्या सुत्नेर आसात तांकां बरीं कामां फावो जावं दीत म्हूण मागया सबार आमची भाऊ भयणी मारणांतीक पिडेक वळाक जावन कश्टोन आसात कांगाल जाल्यांत देदेस्पोर जाल्यांत तांचो उडास काड तांचे खातीर मागया आमच्याच कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास काडया आमच्या कुटुंबांत आसचीं भुरगीं मालगडी प्रायवंतां तांचो उडास काड तांचे खातीर मागया मुखल्या दिसांनी आमच्या पुनशेताचो दशमोन्नसो वरस आमी संभ्रम आचरण करता हो सगळो संभ्रम बाबाटताचो जावच्या खातीर सगळ्यांचो सहकार ह्या संभ्रमांत मेळोवन दी म्हूण मागया ह्या मुखांत्र जुवो पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमकां मेळ्ळें तें बरेंपण देवाक अर्सूंक आमकां एक अवकाश तशेंच येवच्या मंगळारा तशेंच बुधवारा हांगासर 1.5 दिसाची रेतीर आसा ती रेतीर भोव अपुरबायन जावच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सकत ही रेतीर दिवंक आसच्या ह्या जागांक फावो जावन दी तशेंच हांगासर ह्या रेतीरेक येवच्या आमा सर्वांक तस्सो पवित्र आत्मो सक्तेन बरोवन दी देवाच्या सक्तेन बरोवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दिवन दी आनी ह्या रेतीरेक आदार दिवच्या सर्वांक देव बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया मौन रावून आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया सोमियाचो आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया Sacramenta, sășteană mai curuia, purvilia
देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या नो या येवकारिस्ताच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या या बागी दिसा आमी या भावा भयणींच्या इराद्यां खातीर मागया. शारन वाज जल्मा दीस आचरण करच्या संदर्भार पातिमा पयलो वाडो, निया आंजेलिका पिंटो पयलो जल्मा दिवस, सांपेद्रू वाडो, देवादीन जोसेफ कुटिन्नो पसोतो मारिया जोसेफ कुटिन्नो पवित्र काळजा वाडो, रीमा मारिटा पिंटो हॉस्पेट हर गांजावन, सुनील पिरेरा हर गांजावन सान थॉमस वाडो, एंटनी एलियास डिसोजा हर गांजावन मुंबई, ग्लोविन ऑस्टिन रॉड्रिगस जल्मा दिसाच्या संदर्भार पातिमा पयलो वाडो, लेतिशा डिकून हर गांजावन सान पेद्रू वाडो, क्रिसेल्डा लोबो हर गांजावन सान पावल वाडो, जगदीश हर गांजावन मंगळूर, देवादीन लॉरेन्स वेगस पसोत, मेल्विन वेगस नित्यादार वाडो, अनविल डिसोजा हर गांजावन सान फ्रांसिस दुसरो वाडो, हनोरा मायरा डी अल्मेडा हर गांजावन शिरवां, ग्रेसी कार्डोजा हर गांजावन सान लॉरेन्स पयलो वाडो, अनविल डिसोजा सान फ्रांसिस दुसरो वाडो, एम्ब्रोस पुट्टादो आनी कुटाम बागेवन कुर्सा वाडो. ह्या सर्वांच्या इराद्यां खातीर आज आमी विशेष रितीन मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, देवाचे उतर कोण आयकता, देवाचे उतर कोण वाचता, देवाचे उतर कोण नियाळता, देवाचे उतर कोण पाळता, तो जेजूचो भाव आनी भयण जाता. हो जावन आसा आयच्या दिसाचो संदेश पवित्र वांजलांत आमकां मेळचो तसलो. त्या देखून देवाचे भितर आमी सकाळीं वाचता,
सगळें आयकता सगळें नियाळता पूण कितलीं जाणां पाळटात मात गुत्तुना पाळूंक ना जाल्यार आस्तान पाळूंक सुरू करचें आनी त्या निमती जेजूचे भाव आनी भयणी जावंक प्रयत्न करचे सर्गेच्या राजाचे सांदे जावंक आमकां आमी तयार करचें आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचो उडास काडन देवा लागचें बक्षणें आतां मागया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भगवंताक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलोय आयच्या ह्या तुज्या नोवेनाच्या दिसा ते करतात ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जियोंक आमकां करपा दे आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना मुणव्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप रायाचें काळीज सर्वेस्पराच्या हातांत वाळत्या उदका भाशेन आसा आपणाक जाय तें तो तें व्हरता कर्नाराचे दिश्टीन सगळ्यो करण्यो सारक्यो पूण सर्वेस्पर काळजांची परिक्षा करता प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता गरवी दोळे हंकारी काळीज नश्ट्यांचो दिवो पाताक शिवाय दुसरें कांय न्हय पारिश्रमी मनशाच्यो येवजण्यो सुफळ जातात पूण उतावळी मनीस दुबळीकायेंत पडटा फटकिरे जिबेन पुंजयलेली संपत्ती वाऱ्याची फूंक आनी मरणाचो पास नश्ट्याचो आत्मो वायट अत्रेकता ताच्या शेजाऱ्याक ताच्या दोळ्या मुखार दया मेळना हंकार्याक केस्त लायली तेदना सादो मनीस चड बुदवण जाता बुदवण मनशाक शिकोवण दिल्यार तो जाणवायेन वाडटा प्रामाणीक मनीस नश्ट्या मनशाच्या घराचेर दोळ दवरता नश्ट्या मनशाक सकला घालून तो ताचो नाश करता ज्यो दुबळ्याचे बोबेक कान दिना तो कुमकेक बोब मारतना ताकाय कोणूच कान दिवचो ना देवाचें उतार हें श्लोक सांचे वाटेन
म्हाका चलून वर सर्वेस्परा. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलून वर सरेस्परा. कथा विणजिणयेन सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र पाळतात थी बगी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका शिकय आनी तुजी महात कार्यां मनान धरून हांव नियळतलो. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलून वर सरेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून स्वताची वाट हांवें वेंचून काडल्या. तुजें धर्म पाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव तें पाळतलो. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलून वर सरेस्परा. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका तो चलून वर. तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजें धर्म हांव सदांच पाळतलो, सदां आनी सर्वदां. तुज्या उपदेशाचे वाटेन म्हाका चलून वर सर्वेस्परा. उद्गाराक दया करून उबे रावा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका विस्मया. त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाऊ जेजू मेळोंक म्हण आयले. पूण लोकांचे केटी निमती तांकां ताचे सरसेन वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाऊ भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तेंच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो, कोण एकलो पयले वाचूंक आयलो. सक्कडी लोक बसून आयकतालो. व्हडल्या ताल्यार म्हणालो, मांडण्याच्या पुस्तकान तें वाचप म्हणालो. सगळें आसलीं. कित्याक आसलेल्यांक गोत्त आसलेलें तें मांडण्याचें न्हय म्हण. हाका कांय भोवशा पावसा काणाचें उडास आयलो ना म्हण चिंतलें जायचें. बरी मांडणी जाल्ली त्या दिसा हाडून आयिल्ली मांडण्याच्या पुस्तकांतलो म्हणलो. त्या देखून उडास दवरचें मांडण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हणून आसा. मस्त जाणांक तें कळलें म्हणून गोत्तू ना, देखून मांडणी मांडणी म्हणटात. गादी आहात तें गादी तसल्यो संगती सक्कडी सांगाता घालून हो पुस्तक केला. क्रिस्तपूर्व 85 तावन 200 इसवे भितर हो पुस्तक रचीत जाला. सदां 300 वर्सां लागल्यान. आनी त्यो म्हणण्यो सालमावरायाक तांणी एट्रिब्यूट केल्यात, ताचे तावन आयल्यो म्हणून. सालमावराय बुद्धवंत राय, दाविदाचो पूत,
थामसांव बळवंत सलमांव बुद्धवंत म्हणलें सांगणी आसा. तशें ह्या बुद्धवंतरायान आपल्या आपणाच्या जाणवया निमती सबार मुण्यो सांगिल्ल्यो आनी त्यो वट्ट घालून 2 भाग केल्यात. आनी त्या मुण्याच्या पुस्तकांतलें हें वाचप. त्या देखून आनी मुखार केदाळय म्हणटा आसतना चडावच्यान सकाळी करेक्ट म्हणटात मुण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हणून, आनी मुण्यो खंय जावन आयल्यात म्हणून तुमकां कळटात. एक विशय. आनी हातूंत आसलें सकाळी भावार्था विशयांत आनी धर्मा विशयांत ना. सकाळी मेळिल्लें सेक्युलर संगता गेल्यात. सगळो बूक तुमी वाचशात जाल्यार दुसरे विशय मेळटात. आज हांव वाचलें पळयलां. कितले जाणां करचो आनी गुत्तू ना म्हाका हिसोबार जावना. म्हळ्यार मस्त विशय आसात. कंटिन्युअस फ्लो ना. दुसरे संगती बऱ्यो संगती ल्हान घालून नोट्ट केल्यात. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपातावन आमी विशेष रितीन कांय काणगेचें म्हणून ना, पूण गरजेचें आमकां केदाळां गरज पडटा तेदाळ कशें म्हळ्यार ताप येतना मात्र आमी गुळी काण घेता तापाची. पडकणीची गुळी काण गेल्यार प्रयोजन ना. तापाची गुळी तापा आयल्या वेळार काण घेवचें. पडकणीची गुळी पडकणी आयल्या वेळार काण घेवचें. तकली बडाबडीची गुळी तकली बडाबडी आयल्या वेळार काण घेवचें. त्या देखून मुण्याचो पुस्तक केदाळ आमकां गरज आसा तेदाळ वचून काण घेवचो वाचचो. आयचें दुसरें वाचप जेजूच्या भावा आनी भयणी विशयान. जेजू एकलोच पूत मरयेक आनी भाव भयणी खंय जावन आयल्यो. भाव भयणी पयल्यांच्या काळार आतांय म्हणटात तो म्हजो भाव वो म्हजो भाव. कितले भाव तुका? तो म्हजो फर्स्ट कजीन वो फर्स्ट कजीन तें फर्स्ट कजीन सेकंड कजीन. मागीर पळयतना हे देवडली लायन आसा. भावाच्या पुताकी भाऊ म्हणचें, भयणीच्या पुताकी भाऊ म्हणचें, मावशेच्या पुताकी भाऊ म्हणचें. अशें मस्त जाण भाऊ भयणी आसात. आतां भाऊ भयणी कशे जातात? रक्ता संबंध. रक्ता संबंद निमती भाव आनी भयणी जावचें. तो एक वर्तो संबंध. त्या देखून आमकां आमच्या भावाचेर भयणीचेर मोग आसता. केदाळां बऱ्यान मोग आसता. एकाच पोसण्यांत कथा बऱ्यान मोग आसता. काजर जावन गेल्ल्या उपरांत दुसरें घर केल्ल्या उपरांत हायेस्ट राग आसचो भाऊ भयणी कडेनच. आस्त समा वांटोना. ताका इल्ली चड गेली म्हाका इल्ली उणी आयली. लढाई. मायेचें भांगर थोड्यांच दवरलां आमकां दिवना. हांवें कितें आपणायचें ताका? हांवें कितें आपणायचें तिका? रक्ता संबंद वखेर जालो. पूण एकाच प्रश्नांत कथन आवय बापायचे रक्ता संबंध बरो आसता. ब्लड इज थिकर दॅन द वॉटर म्हणली सांगणी आयकल्या. रगत उदकाच्या की दाट. रगत अशें धरल्यार तेंबो पडतना अशें येता. उदक कोडलें पडटा. रगत दाट. त्या देखून कुटुंबा संबंध ह्या पुस्तकान सांगच्या प्रमाणे भोव लागशिल्लो संबंध आनी मोगाचो संबंध, एकवटाचो संबंध. पूण जेजू आज एक नवें शिकप आमकां दिता. ताच्याकी व्हडलो एक संबंध आसा. तो जावन आसा जो कोण देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर नियाळटा, देवाचें उतर जियेता आनी पाळटा, तो मनीस रक्ता संबंधाच्या की चडीत लागशिल्ल्यान संबंध आसलो व्यक्ती. तो म्हजो जेजूचो भाव आनी भयण. पवित्र पुस्तकाचेर एक नदर घालची जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळया. अब्राहम देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी देवाचें उतर ताणें पाळलें आनी तो भावार्थाचो बापूय जालो. मोइसेन देवाचें उतर आयकलें
आनी तें पाळलें आनी तो इस्रायल कुळयेचो सडवणदार जालो. दावीद राय देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी तें पाळलें आनी तो रायां पैकी श्रेश्ठ राय जालो. ताचो पूत सलमाव राय देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी ताणें तें पाळलें आनी तो जाणवायेन भरलेलो अती जाणवायेन भरलेलो राय जालो. जाणारी अद आनी बुधवंत जालो. सबार प्रवाद्यांनी चडा वचून सक्कळी प्रवाद्यांनी देवाचें उतर आयकलें आनी पाळलें आनी तें हेरांक शिकयलें आनी ते देवाचे विस्नार जाले. निमाणें मरियेन देवाचें उतर आयकलें, तें नियाळलें, तें पाळलें, देवाची साकर्ती जाली आनी निमाणें रक्ता संबंध जेजूक तिच्या गर्भांत तिणें अवकाश दिलो. त्या देखून मरियेन 2 संबंध रुता केले. एक रक्ता संबंध आनी दुसरो देवाच्या उतराचें पाळप, आयकोचें आनी पाळचें. सो ती देवाची आवय जावंक पावली, जेजूची आवय जावंक पावली. निमाणें तुजी आनी म्हजी. आमकां जेजूची भाऊ भयणी जावंक आशा आसा, मन आसा, पूण उतर पाळूंक इल्लेशें कश्ट जाता. थोडे फावटी पाळटा हांव, थोडे फावटी इल्लेशें कळ जाता, कश्ट जाता. कितें म्हणटा आयकुतीन तूं बेगीन न्हय, कश्ट जाता. थोडे फावटी सुलाभ जाता, थोडे फावटी कश्ट जाता. पूण देवाचें उतर आयकल्यार मात पावना, आमी वाचल्यार पावना, उडास दवरल्यारय पावना, क्विजांत भाग घेतल्यार प्रायज मेळटा. आमच्या भिरगजींत आसा आपले क्विज कोत्ता न्ही, प्रायज मेळटा. दुसऱ्या मिसा उपरांत पोरबायची प्रायजां मेळटात. पूण तितलें गेल्यार पावना, भाव आनी भयणी जायनात, इनाम जोडल्या गुडले बायो आनी भयणी जायनात. तें जियोंक जाय अशें जावन आसा आशा जेजूची, आनी ती पवित्र पुस्तकांत व्यक्त केल्या. सुलाभ न्ही, उलोवंक बारी बरें जाता. पाद्रेपान आयक सांगिल्लें सम आयकता कानाक, कित्याक म्हळ्यार कान सम आसात. बरें जेवण जेवन फाटी वेता आसतना कालें सांगलें काय, थोड्यांक विसरता. पूण सुमार जाणां बरें करून टीव्हीचेर पळयतात खंय. म्हाका सुमार जाणां मेळ्ळीं, बारी बरो जाता फादर शर्मा म्हणटाली, दुसऱ्या फिरगेचें कालें सांगलें म्हण निसारचें. आतां म्हाका कोण निसार सांगनात कोणी, म्हळ्यार तांकां उडासना. त्या दिसा आयकल्लें बरें जाल्लें, मागीर उडासना. कालें सांगलें म्हण समा सांग म्हणचें, तें उडासना. त्या दिसा आयकल्लें बरें जाल्लें. देवाचें उतर आयकोनचें मात न्ही, पाळीचें. पाळीचें एका दिसा न्ही, सद्दां पाळीचें न्ही गे बर्नाड, सद्दां पाळीचें. बरें आयकता तूं मुखार बसून. देवाचें उतर आयकच जाय आनी पाळी जाय. त्या वेळार आमी देवाक लक्षिली जाता, भाव भयणी जाता. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी देवाची जेजूची भाऊ भयणी जावंक प्रयत्न करचे. आमेन. मुगांतू
तुझ्या भावा बहिणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हणून आता आम्ही मागया. तुमच्या अत्युत्तम बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र विचारावा सरस्वती म्हणून घेऊ. प्रीतीच्या बापा तुझे परजे सहो यज्ञ मानून घे. सांजू हांव पौल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या या नव्यानाच्या दिसा तुझे महिमे कमी भेटयता त्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोळ्यां बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवीत तुका म्हणतात असलो निरंतर यज्ञ जावं म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामे करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मनाक आयसो हो दीस संभ्रमूक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bobar so good purgatoria. Jesus melo, Jesus jivan sara, Jesus
मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंक वेता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवार्थी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी जेजू क्रिस्त मरियेचो पूत देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी सम्या तुवें म्हज्या भितरतलें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कास्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटली जिविताक सांबाळ
सांगतोया. भोव मोकळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या गुंड्या आनी दाखवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळो अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. दिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवूं. तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थांव दिल्लें बोगसणें. ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जिवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या नो सबार अर्गां उलय घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. हर एकल्याच्या जिवितांत वैयक्तीक तशें सामाजीक जिवितांत जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण जालां. देखून देवा बापाक आमी अर्गां दिवया. ह्या महान संताची बरी देख घेवन आमच्या जिवितांत ताचे तावन मेळिल्लें ते उपकार नियाळत आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमी उपकारी काळजान देवाची खुशी सोदूंक प्रयत्न करया. सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत आनी हेर साबार उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. बऱ्या भलायकेचें देणें लाभिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. काम फावो चल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. ह्या इराद्या सांगाता आमचें बरेंपण जुवांव पावल दुसऱ्या मुखान जाल्लें देवाक समर्पून दिया. बो काकुळदारा बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देणया पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता.
ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फोव केल्ल्याक आमी तुका दिनू आसता ताचे बरी बागेवनपणांत वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आमपासत विनंती कर. ये बागेवन सुवाव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजो थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू सबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. सबार भावा भयणींनी तांच्यो गरजो हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत ते समर्पून दिल्यात. ह्या इराद्यां खातीर आज विशेष रितीन आमी मागया. आमच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. भायर दिल्ले पयशे बेगीन फाटी मेळोवंक काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक लांब काळात हांव नासची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावच्याक वाटेचे समस्या बेगीन इत्यार्थ जावंक जागो विकून वचोंक पुतान आमाल पिवण्यात हांव सुटका मेळच्याक ताच्या कामाचेर बेसांव घालूंक शुगर BP नॉर्मल जावच्याक एकल्याक संपूर्ण बरी भलायकी फावो जावंक कुटुंबांनी माया मोगू शांती समाधान रास करच्या खातीर सौगां जाणांनी मागलां. शेजारा शांती समाधानान जियोवच्याक एका चेरक्याक मायनॉरिटी स्कॉलरशीप मेळोवंक ताचें शिकाप बऱ्या रितीन मुंदारून वेच्या खातीर मागलां. एका भुरग्यान सुडाळायेन उलोवंक आनी बऱ्या भलायकेक बसोवंक एका बाळशाची स्किन एलर्जी गूण जावंक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक चलोवंक साध्य जावच्याक 2 कुटुंबांक PR मेळच्या खातीर मागलां. बरीं कामां लाबोवंक एग्रीकॉल्टांतले पयशे फाटी मेळोवंक चिंतल्लीं कामां बऱ्या रितीन पंथाक पावोवंक बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक 12 जाणांनी मागलां. CA परीक्षेक बरी तयाराई करूंक बऱ्या भलायके पासोती मागलां. किडनेचे समस्ये परिहार जावंक डायलिसीतावन सुटका मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक सर्जरी बऱ्या तरान जावच्याक भुरग्यांनी आवय बापयक मान दिवंक काल जावंक एका भयणीची पेंगटा सकयल दूख सारकी जावच्याक बरें काम मेळोवंक लिव्हराच्या समस्यांतावन परिहार बरो जागो मेळोवन घर बांदूंक साध्य जावच्याक दुयेक बरी सैरीक आनी बरें काम भयणीक बरी भलायकी भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक भुरग्याची शेळ कोंकली गूण जावंक नातीची शेळ कोंकली आनी ताप गूण जावंक भायल्या गांवांत काम करचे एकल्याक ताचे कश्ट टाळू जावंक आनी ताच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा एका भावाची सर्जरी जावंक आसा ती बऱ्या रितीन जावन बरी भलायकी ताका फाटी मेळच्या खातीर आनी कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचो एक घडी बोर उडास काडया. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र तांकां देवाक समर्पून दिवया. प्रत्येक जावन येवच्या मंगळारा आनी बुधवार हांगासर जावची 1.5 दिसाची रेतीर बऱ्या रितीन जावंक आनी मुखल्या म्हयन्यांत ह्याच म्हयन्यांत मुखल्या म्हयन्यांत आमचें दशमोत्सव संभ्रम जावंक आसा तोय बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आमी विशेष रितीन मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संदा भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणू आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोज आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता श्री आम्ही तू सुदेव आणि सदैव फळ तुझे गोष्टी जेजू भाग्यवंती मोरये देवाची माये आम्हा बापियां खातीर विनंतीकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या सात आणि सदा सर्वदा आमेन. सुमयाचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कष्टांत दुखांत आणि अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन तुजेणये मुखांत्र तुझ्या पुता क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भोवरतान जियोंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो भोवरत वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी ताचो संतोष देवात येता. तोच देव तुमकां सदा आपलो आशीर्वाद दे. भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सादेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो आनी बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर समेस्तांचेर देवो. मोगाच्या नो आईच्या या बागी दिसा पवित्र एवकारिस्ताचें बलिदान भेटून अर्था बरीत प्रसांग दिवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आनी ह्या मुखांत्र जेजूची भाव आनी भयण जावच्याक अर्था बरीत प्रसांग दिल्ले आमचेच रेक्टर पुंशताचे मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीन तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव तांचो उपकार मोडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सर रितीनी आदार दिवच्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आज आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां एम्ब्रोज पुट्टादो आनी कुटाम भाग्यवंत कुर्सावाडो. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमचो पात्रोन जुवांव पौल दुसरो भरपूर आशिर्वादां बेसांवां वतून दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच ह्या साबार जाणांनी आमकां मुर्तोम दिवन आदार दिला. तांचेरय आमच्या पात्रोनाची विनवणी देवा मुखांत्र तांकां फावो जावं दी म्हणून आमी आशेतांव. मोगाच्या नो हांगासर एक दोवो बोर्ड आसा तो आमकां एका दानीन दान जावन दिला ताचो आमी उपकार बावडतांव. आमच्या पुंशताचो दशमोत्सव संभ्रम येवच्या म्हयन्याच्या म्हणजे ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 20 आनी 2 तारखेर मंगळारा दीस सकाळीं 10:30 वरार संभ्रामीक मिसाच्या बलिदाना सांगाता आराम जातलो. आमचे मंगळूर DSAGचे गोवळी बाप आदीक मनादीक पीटर पौल सल्टाना मिसाचे संभ्रामीक मीस भेटयतले. ह्या संभ्रमाक तुमकां समेस्तांक पुंशताच्या रेक्टरांच्या आनी म्हज्या नांवान वत्तायेचें मोगाचें आपोवणें. ह्या संभ्रमाच्या तर्फेन तुमी दिवची कुमोक आमी मोगान स्विकार करता. मुर्दोम रुपये 500 आनी पिर्चेंत रुपये 5000 तशेंच हेर खर्चाक तुमचे कुशेचें दान दिवन तुमी आदार दिवयेत. तुमी दिवच्या सर बरेपणा खातीर
करच्या सहकाराक साखरे पिसाक आमी तुमकां पयलेंच देव बरें करूं म्हणटा. या पूण शेताच्या दशमोत्सव संभ्रमाक आत्मीक तयाराई जावन येवच्या मंगळारा दीस ऑक्टोबर 1 तारखेर हांगासर सकाळीं 9:30 वरांतावन सांजेर 5 वरां म्हणसर एक दिसाची रेतीर, तशेंच दुसऱ्या दिसा म्हणजे ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर गांधी जयंती राज्याचो दीस दनपार उपरांत 3 वरांतावन सांजेर 7 वरां पर्यंत अशें 1.5 दिसाची रेतीर दैवी गुलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगाचे याजक मनादीक बाब अनिल फेर्नांडीस तशेंच अब्राम हांगासर रेतीर तांच्या पंगडा संगाता चलून व्हरतले. या 1.5 दिसाच्या आत्मीक कार्याक तुमकां मोगाचो आनी अभिमानाचो स्वागत मागता. या रेतीरेच्या बरेपणा खातीर आमच्या तेर्सा वेळार आमी विशेष रितीन मागचें. या दिसाच्या कर्सा बाबतींनी तुमी तुमचे फुलवाची पाकळी दिवन सहकार दिवयेत. येवच्या मंगळारा दीस आमचे नोवेन साखरेक आसतलें नोवेन देखून रेतीरेचो दीस जाल्ल्यान इल्लीशी मांडावळ वेगळीच आसतली. देखून मिसाचें बलिदान 11 आसतलें हें तुमी मतीन दवरचें. देखून सगळ्या 1.5 दिसाच्या रेतीरेंत तुमी भाग घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. हांगासर अर्येका मंगळारा तशेंच शुक्रारा मिसाचें बलिदान नोवेन आनी आराधन हांगासर आसा. ह्या कार्याक तुमकां मोगाचें आनी वत्तायाचें आपोवणें. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक तशेंच मुडदोम दिवन आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांटता. मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापान तांकां वाती वांटूंक उलो दिता. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां एम्ब्रोज पुट्टादो आनी गुटाम बागेवन कुर्सावाडो. देव बरें करूं. तशेंच आज आमकां मुडदोम दिवन आदार दिला शारोन वाज जल्मा दिसाच्या संदर्भार पातिमा पयलो वाडो बागी जल्मा दिवस तांकां मागता. निया अंजेलिका पिंटो पयलो जल्मा दिवस तांकां जल्मा दिवस सांपेद्रू वाडो. मारिया जोसेफ कुटिनो पवित्र काळजा वाडो. रिमा मारिटा पिंटो हॉस्पेट. सुनील पिरेरा सान थॉमस वाडो. एंटनी एलियास डिसोजा मुंबई. ग्लोविन ऑस्टिन रॉड्रिगस जल्मा दीस पातिमा पयलो वाडो बरो जल्मा दिवस. लेतिशिया डिकुन्ना सांपेद्रू वाडो. क्रिशिल्डा लोबो सान पाउल वाडो. जगदीश मंगळूर. मेल्विन वेगस नित्यादार वाडो. अनविल डिसोजा सान फ्रांसिस दुसरो वाडो. अनोरा डी अल्मेडा शिरवा. ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेस पयलो वाडो. तशेंच जेवणाक आमकां कुमोक केल्या अनविल डिसोजा सान फ्रांसिस दुसरो वाडो. ह्या सर दानीचो आमी उपकार भोगता आनी तांचेर आमच्या पात्रोनाची बेसांवां देवा मुखांत्र लाबोवन दीत म्हणून आशेता. आतां आमी उबी रावया जेवणा सर आशिर्वाद मागचो. सर्गींच्या दयाळ बापा, या भोव अपूर्वच्या मंदिरांत तुजे संगता आमी 2-2.5 वरां करशिल्लीं. खंय 2 या 1 भजन आमी संगता मेळटात तांचे संगता हांव आसतलो म्हणलीं तुज्या भरवसाचीं उतरां आमी आमची कणकाण घेवन हांगासर आमी ह्या देव तेंपलांत संगता मेळ्ळ्या. आमच्या मतीक समाधान आनी कुडीक सवकासाय हांगासर लाभली. तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें राखोन सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आतां जेवणाचो वेळ आयलो. तुजीं उतरां आमी नियाळ ती पाळोवंक तुवें आमकां कुमोक केल्याय आनी तान पाळिल्ल्या निमती तुजे जेजूचे भावांनी भयणी जावंक आमकां तुवें आपोवणें दिलां. हें आपोवणें आमी स्विकार करता. आनी जेवणाच्या ह्या संदर्भी जेवण रांदलेल्यांचेर जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर
आनी जेवण सेवंक वेचाचेर आमी तुजी भरपूर आशिर्वादां मागता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर सोमेस्तांचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. Buksanyaso shantiso dutamso Vakebo suwampau dusro Dilbe kakul tiso buktuto Vakebo suwampau damso Buksanyaso shantiso dutamso Vakebo suwampau dusro Bagaimana suam Paul dusria, bagaimana saja kurwen, luar kamu cedera, amcan dasmanan le, bapa ce, putra ce, ani pavitra atma ce, nami, amen.